दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या भाजपाच्या लोकसभा उमेदवारांनी भरले उमेदवारी अर्ज. लोकांच्या भरघोस पाठिंब्याच्या आदारान दोनूय मतदारसंघातले जैतिवंत जावपाचो उक्तायलो विश्वास. इंडिया आघाडीक तेंको दिवपा खातीर आरजेपीन घातिल्ल्यो अटी काँग्रेस पक्षान भायर आयल्यो. भाजपाच्या कसल्याच जाळ्यान इंडिया आघाडी अडकुची ना, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केले स्पष्ट. भाजपा आड अपप्रचार करून दिशाभूल करपी विरोधकांचेर प्रधानमंत्र्यांनी केली खर टिका. बिहार तशेंच अस्तंत बंगालांत प्रचार सभांनी घेतलो वांटो. भाजपा, आम आदमी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षान जारी केल्ल्यो उमेदवारांच्यो वळेऱ्यो. कामगार आयुक्त आणि रोजगार कार्यालयान वाडट्या उष्णतायेच्या फाटभुंयेर कामगारांक जतनाय घेवपाचेर जारी केल्या निर्देश. दनपारां 12 ते सांजे 3 वरां मजगतीं उक्ताडार काम करपाचे टाळचे अशी केल्या सुचोवणी. आता खबरो विस्तारान. आयज भारतीय जनता पक्षाच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज भरले. ह्या वेळार उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांच्या सयत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच हेर भाजपा मंत्री आनी आमदार व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. उमेदवारी अर्ज भरल्या उपरांत उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी ह्या वेंचणुकेन गट पावंड्याचे कार्यकर्ते वावुरल्यात आनी तांचो उत्साह आनी वावर पळोवन ह्या वेंचणुकेन भारतीय जनता पक्ष जैतिवंत थारतलो हातूंत मात्तूय दुबाव ना अशें सांगलें. आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे वतीन उत्तर गोव्याचे नॉमिनेशन हांवें आतांच फायल केल्लें आसा आनी आज दक्षिण गोव्याचें नॉमिनेशन फायल जालां बाय पल्लवी देपेच्या हातूंतल्यान. ह्या सगळ्या कार्यक्रमांत आमचो कार्यक्रम दवरला आमी परंतु हजारो कार्यकर्ते ह्या उपस्थित आशिल्ले आनी ही तांची उमेद आनी तांचें जें काम गेले म्हयनोभर आमी पळयतात की जो उत्साह आसा तांच्या मदीं तो उत्साह आमकां बरे रितीन पळोवंक मेळटा आनी ताज्या आदाराचेर आमी म्हणूंक शकतात की आमी इवन बूथ लेवल पर्यंत तयारी ह्या इलेक्शनाची केल्ली आसा. तातूंत बुथारूय आमी जवळ जवळ 50 प्रमुख म्हणून तांची नेमणूक केल्ली आसा. त्यामुळे सगळे कार्यकर्ते एकान एक कार्यकर्तो कामाक झुजलेलो आसा, लागलेलो आसा आनी त्या खातीर तांच्या आदाराचेर आमी म्हणूंक शकतात की फाटले सगळे रिकॉर्ड आमी मोडून भारतीय जनता पक्षाच्या दोनूय सिटांचेर आमी विजय प्राप्त करतले अशें कार्यकर्त्यांचें म्हणणें आसा. ह्या वेळार उलयतना भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानवडे हांणी ही वेंचणूक विकसीत भारता खातीर आसा अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां परत एक फावट देशाचें फुडारपण करपा खातीर वेंचून हाडपाचें आवाहन केलें. गेली 5 टर्म 1999 पासून आतापर्यंत उत्तर गोंयचो सीट सदोदीत भारतीय जनता पार्टीक दिल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरिल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराचेर विश्वास दवरिल्लो आसा. दक्षिण गोंया भितर आमी 99 दोनूय सीट निवडून हाडले. 2014 आमी दोनूय सीट गोंयकारांनी आमकां दिले आनी ह्या वेळाचेर 2024 7 मेक जावपी जी निवडणूक आसा म्हाका पूर्ण विश्वास आसा गोंयचे सगळे मतदार हितचिंतक भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात आपण काम करतले आनी दोनूय जे सीट आसात उत्तर गोंयाक श्रीपाद भाऊ नायक आनी दक्षिणेक पल्लवी श्रीनिवास धेंपो ही मोठ्या मताधिक्यान गोंया भितर परत निवडून येतली आनी जे आमी ह्या नरेंद्र मोदीचे जे स्वप्न आसा ह्या भारत देश विकसीत करप हो देश जगात नंबर 1 करप ही देशाची ताकद नंबर 1 करप हे नरेंद्र मोदीचे स्वप्न आमकां सगळ्यांक पूर्ण करपाचें आसा. भारतीय जनता पक्षाच्यो दक्षिण गोंयच्यो लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेंपो हांणी आयज मडगांवच्या माथानी साल्ढाणा एडमिनिस्ट्रेशन सेंटरान वचून आपलो उमेदवारी अर्ज भरलो. ह्या वेळार तांच्या सयत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, शेती मंत्री रवी नायक, सभापती रमेश तवडकार, वीज मंत्री सुनील ढवळीकार तशेंच आमदार आलेक्स सिक्वेरा हजर आशिल्ले. अर्ज भरचे पयलीं मडगांवच्या भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयान एका सभेचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळीन राज्य सरकारांतले चडशे मंत्री हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे देश बळिश्ट करपाचो उद्देश पुराय करपा खातीर भारतीय जनता पक्षाक वेंचून हाडपाचें आव्हान दक्षिण गोंयच्यो लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेंपो हांणी केलें. I'd like to express my gratitude to the central and the state government for this nomination, and I uphold this in great humility and honor
आणि I will work really hard for the welfare of the society at large आणि uphold to the ideals of the party. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांत दोनूय लोकसभा मतदारसंघांतल्यान भाजपाच वेंचून येतली अशें सांगलें. इलेक्शनां करता आमच्या काउन्सिल इलेक्शनां करता त्याच धर्तीचेर प्रत्येकाक प्रचार करचो पडटलो आणि तो प्रचार करता आसतना प्रत्येकाच्या घरा वचून सांगचें पडटलें मोदीजीन तुमकां नमस्कार सांगला. तुम्ही 10 वर्सां मोदीजी प्रधानमंत्री केल्या बद्दल मोदीजीचो तुमकां नमस्कार आसा. पण परत एकदा मोदीजी गॅरंटी दिता या देशाचो विकास करपाची गॅरंटी कोणाची जाल्यार ती मोदीजीची आसा हे सांगपा खातीर घरा कडेन वयचें पडटलें. तुम्ही या फावटीचे मत हे जे कमळाचेर दिता ते बाय पल्लवी डेम्पो खातीर न्ही तर ह्या फावटीचे मत ते तुम्ही कमळाचेर दितात या देशाचो विकास करपा खातीर फुडल्या 25 वर्सांचो आझादी का अमृत काळात आमी या देशाच्या 25 वर्सांचो फाउंडेशन स्टोन घालपा खातीर तुम्ही आमकां मत दितात. तुमचे मत जे आसा या देशाचो विकास करता आसतना आमी म्हणटा की नारी शक्तीचो विकास करपा खातीर युवा शक्तीचो विकास करपा खातीर किसान शक्तीचो विकास करपा खातीर आणि गरिबाचे कल्याण करपा खातीर तुमचे मत आसा. आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांनी प्रत्येकाचे मत हे कमळाचेर मागचे पडटले. इंडिया आघाडीक तेंको दिवपा खातीर आरजेपीन घातिल्ल्यो अटी काँग्रेस पक्षान भायर आयल्यो. इंडिया आघाडीक तेंको दिवपा खातीर 3 अटी घालून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान 20 एप्रिल मेरेनची मुजत दिल्ली. पूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी आरजेपीच्यो अटी भायर रावन भाजपाच्या कसल्याच जाळ्यान इंडिया आघाडी आडकुची ना अशें स्पश्ट केलें. आरजेपीन घातिल्ल्या 3 अटीन म्हादय फकत गोंया खातीर हें जाहीर करचें, कम्युनिदाद जागेंतलो झोपडपट्ट्यो पाडप आनी पोगो विधेयक स्विकारप हाचो आस्पाव आशिल्लो. हे विशीं चर्चा करपाक येवपाचें आवाहन करूनय काँग्रेस फुडारी आयले नात. गोंय सरकाराच्या सर्वसाधारण प्रशासन खात्यान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण शुक्रार 26 एप्रिलाक भर पगारी सुटी जाहीर केल्या. शेजारी राज्याक कर्नाटका आनी महाराष्ट्रांत जावपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंयांत काम करपी ह्या राज्यांतल्या नागरिकांक वेंचणुकेंत मतदान करपाक शक्य जावचें हे खातीर ही सुटी जाहीर केल्या. मंगळार 7 मे दिसा गोंयांत जावपी 3ऱ्या पांवड्या लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर ह्या पयलींच भर पगारी सुटी जाहीर केल्या. खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसो विसव. डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर. अरे भाई पता है भूख लगी है. 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना. मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं. कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था. सिर्फ मैसेज काफी नहीं है. आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए. बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. कलकत्ता से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं. स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है. वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे. हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे. साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए. जानबूझ ज़्यादा गलत नहीं था. मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है. प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है. माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा. सरदार
द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बिहारांत लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचारांत वांटो घेतलो। गया हांगा जाल्ल्या सभेंत प्रधानमंत्र्यांनी काँग्रेसीचेर लोकांक चुकीचें मार्गदर्शन केल्ल्या खातीर टिका केली। उपरांत तांणी पूर्णिया हांगा जाल्ल्या रॅलींत वांटो घेवन विरोधकांचेर वोट बँक पॉलिटिक्स करपा खातीर खर टिका केली। तशेंच सीमांचल पूर्णिया वाठारांत बेकायदेशीर घुसखोरीक मान्यताय दिल्ल्या खातीरूय तांचेर टिका केली। मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। इसलिए गांव, गरीब, दलित, वंचित दशकों से जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, मोदी ने 10 साल में उनका समाधान दिया है। देश के 25 करोड़ गरीबी से बाहर तब आए जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की। देश के 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास तब मिला जब आपने मोदी को सेवा करने का आशीर्वाद दिया। बिहार प्रचार सोंपोवन प्रधानमंत्र्यांनी अस्तंत बंगालांत प्रचार सभेत वांटो घेतलो। बालोरघाट हांगा आयोजीत प्रचार सभेत उलयतना तांणी अयोध्येन रामलल्लाचें देवूळ स्थापन केल्या उपरांत पुराय देश पयली रामनवमी मनयता आसतना अस्तंत बंगालांत थळाव्या सरकारान थंय आडमेळी हाडपाचो यत्न केलो, पूण थंय सत्याचे जैत जाले अशें सांगलें। जिन्हें पहले असंभव माने जाते थे, आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिर्फ भाजपा के पास है, एनडीए के पास है। आपको याद होगा पहले अड़ोस पड़ोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे। सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन शहादत होती थी। आप लोगों को दुख के साथ ही गुस्सा भी आता था। आपका मन करता था ना कि इन्हें घर में घुसकर मारो। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। भारतीय जनता पक्षान लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर 7 उमेदवारांची वळेरी आयज जारी केली आहे। हातूंत महाराष्ट्रांतल्या सातारा लोकसभा मतदारसंघांतल्यान छत्रपती उदयनराजे भोसले हांकां उमेदवारी जारी केल्या। पंजाबान परमपल कौर सिंधू हांकां भटिंडांतल्यान जाल्यार अनिता सोमप्रकाश हांकां होशियारपूर मतदारसंघांतल्यान उमेदवारी जारी केल्या। ठाकूर विश्वदेव सिंग हांकां फिरोजाबाद आणि शशांक मनी त्रिपाठी हांकां देवरिया उत्तर प्रदेशांतल्यान उमेदवारी जाहीर केल्या। आम आदमी पक्षान पंजाब लोकसभा वेंचणुके खातीर 4 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या। जगदीप सिंग काकाब्रार हे फिरोजपूर जाल्यार अमनशेर सिंग हे गुरदासपूर लोकसभा मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतले। आम आदमी पक्षान पवन कुमार टिनू हांकां जालंधर आणि अशोक पराशर पप्पी हांकां लुधियाना लोकसभा मतदारसंघांतल्यान उमेदवारी जाहीर केल्या। बहुजन समाज पक्षानूय 11 उमेदवारांची वळेरी जारी केल्या। हातूंत वाराणसींतल्यान प्रधानमंत्री आणि भाजपाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी हांच्या आड अथल जमल लारी हांकां उमेदवारी दिल्या। तशेंच मैनपुरी लोकसभा मतदारसंघांतल्यान उमेदवार बदलून शिवप्रसाद यादव हांकां उमेदवारी दिल्या। महाराष्ट्रांतल्या नागपुरांत गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी स्टार प्रचारक म्हूण प्रचार कार्यात वांटो घेतलो। ह्या वेळार दूरदर्शना कडेन उलयतना तांणी मोदीजींकी गॅरंटी हाचेर लोक पुराय विश्वास दवरून भाजपाक 400 पार व्हरतले असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो।
100% माननीय मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो 100% कंप्लीट होगा। इस बार एनडीए 400 पार कर रही है। जिस तरह का माहौल पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक है और जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मोदी जी के मिल रहा है तो 100% हम 400 पार का नारा पूरा करेंगे। इंडिया अलायंस की बात चल रही है लेकिन उनमें यूनिटी नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है, उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। उनकी भी सरकार थी 4 से 14 तक, उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया है, ओनली द स्कैम। और आज के मोदी जी के गवर्नमेंट सक्सेस स्टोरी दिखी जाती है। वही तो यानी हम बोलते हैं कि मोदी जी की गारंटी है, उसके ऊपर लोग आज मोदी जी को वोट करेंगे। इंडिया एजन्सी स्पेस डेब्रिज समन्वय समितीची 42वी वर्सुकी बसका बंगळुरून आयोजित केली। यावेळार इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ हांणी उलोवप केले। इस्रो कडेन सध्या अंतराळयान कक्षेंत 54 अंतराळयानां आसात, तशेंच कार्यान्वीत नाशिल्ल्यो खुबश्यो वस्तू अंतराळांत आसात। ताचो विलो लावप तशेंच तांकां सक्रीय भुमिकेंतल्यान काडप हाचेर काम चालू आसा अशें इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ हांणी सांगलें। As far as ISRO is concerned, we have a very clear laid out program in space exploration, space utilization in the coming days. Currently we have 54 spacecrafts in orbit, plus there are non-functional objects. But we have been taking very careful action on wherever it is possible to dispose of or remove the space objects from its active role once it is over, to deorbit and bring it to a safe location has been one of the important topics that we have been taking action all throughout. I think recently some of the announcements of deorbiting of the objects possibly would have come to note of. And this will continue. I think we want to make sure that for all the spacecraft that we are likely to launch in the future, we will be taking actions to make sure that we deorbit and also bring it to a safe location. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। दिसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। लोकसभा वेंचणुकेची तारीख लागीं पावतना लोकांच्या मदीं उत्सुकतेचें वातावरण तयार जालां। उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात जाल्या। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत राजकीय घडामोडी विशीं तर्क वितर्क चालू आसात। गोंय दूरदर्शनान लोकां कडल्यान हे विशीं जाणून घेवपाचो यत्न केलो। जाणून घेवया मांद्रेच्या थळाव्या कडल्यान। तुमचें नांव कितें बाबा? गंगाराम मांद्रेकर। थिंगा लोकसभाचो आवाज कितें आसा? लोकसभेचो आवाज म्हणजे सध्या म्हणजे कितें आतां सध्या लोकांक म्हणजे कितें जे आतां सध्या म्हणजे काँग्रेस थंयसर हां सध्या काँग्रेस काँग्रेस ओके। बीजेपी आणि आरजी कितें आहा हिंगा? आरजी तितके चड ह्या नाही सर। बीजेपीचे आसले पण आता कितें जालें आतां ह्या 25 वर्सां श्रीपाद नायक हिसर आसलो। श्रीपाद नायक हिसर केन्नाच हिसर येवंक ना मांद्रे केन्नाच येवंक ना। आणि चड म्हटल्यार सांगपाचें म्हणजे लोकांक आतां कितें हे चेंज जावपाक जाय, चेंज जावपाक जाय। कित्याक सामकें आतां हे केस चलता, हे करप्शन हे केस चलता। आतां बघ लोक सगळे बेजार जालेले आहा।
ह्या म्हणजे हे फक्त हे रोडाचेर ह्या करता लोकांक कितें जाय ना हेच्याची विचारच करनात ते. सो MGPचो आनी BJPचो एकठांय कोलेशन आसन ताका BJP कितें फायदो जातलो? ना शक्य ना ते मान्य तरी शक्य जावचें ना. कित्याक आतां कितें सांगया लोकांनी तांकां निवडून हाडलें ते व्यक्ती म्हणून निवडून हाडले हे पक्ष म्हणून निवडून हाडूंक ना. सो फाल्यां कितें कोणूय जिको ताणें कितें करचें खासदारान तुमच्या खातीर? म्हणजे सांगपाचें म्हळ्यार तेंच्यांनी लोकांच्या खातीर करूंक जाय न्हू. आतां कितें सगळें हे म्हणजे आमचे ते आधार कार्ड काडले आभा कार्ड काडले आणखी कितें काडटा लोकांक कांयच फायदो ना हितून. म्हाका कितें म्हाका सांग हितून करतात हे आनी चुका हेच चुका करता आनी लोकांक परत ते हे करेक्शन कर ते करेक्शन कर म्हाका कोण करपाचें कोणी. हे आमचे बारीक लोकांक गरीब लोकांक हे आधार कार्ड आभा कार्ड कितें दीनदयाळ कार्ड हे गरीब बाकीचे लोक करिनात हे. तुमचें नांव कितें बाबा? आमचें नांव पाटील. पाटील बाब आतां लोकसभा आसा सो माद्रे मतदारसंघात कोणाचो आवाज आसा कितें आसा? ते आतां बरोबरी आहा ते दोनू बरोबरी आहा. कोण बराबरी आसा? आदी BJP न्ही आहा काँग्रेसूय आसा. आरजी आसा हिंगा? आरजी आसा? आरजी ना आरजी ना. सो काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट कोण आसा जाणा तूं? ते म्हाका खबर. BJPचो BJPचें हें ना. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव शांतीभुशण नायक. सद्याक लोकसभाची आवाज आसता माद्रे मतदारसंघात कसो आवाज आसा? बरो आहा रे. कोणाक आसा? कोणाच्या हितून फेवरान कितें आसा? चडशे सगळे BJPकूच आहात न्हू. BJPक आसा. ओके सद्याक कॅन्डिडेट कोण आसा ते जाणा? BJPचो कोण आसा? काँग्रेसाचो कोण आसा? श्रीपाद भाऊ आहा न्हू. BJP काँग्रेसाचो? काँग्रेसा म्हाका दिसता खलोबा आयज सगळे. आनी आरजी आसा हिंगा कितें? आरजी येयल्लो दिसता कोण तरी. तेंच्यान आवाज आसा आरजीचो? ना आरजी ना. सो फायट कोणाची वयतली तेंच्यान? दोगूच न्हू. फाल्यां कोणूय जिको त्या खासदारान तुमच्या खातीर कितें करचें तुमच्या मतदारसंघा खातीर? कितें म्हणजे डेव्हलपमेंट आहा तें करपाक जाय आनी कितें जे कितें कमी दिसता हांगा तें तेणें एडवान्स हितून करपाचें आनी कितें. बाबा तुजें नांव कितें? म्हजें नांव हरमन फेर्नांडीस. हरमन बाबा सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा सो मांद्रे मतदारसंघान कशें आसा? मांद्रे मतदारसंघात सगल्यांचे सेमूच आहा कोणाक सपोर्ट आहा नाय डिपेंड पूण कोणेंय येवचें इलेक्शनाक तेंच्यांनी काम करचें आमच्या गोंयकारा खातीर स्पेशली. गोंयान कितें चल्लां सगळे जागे विकतात बिल्डिंगां जाता ते प्रॉब्लम आमकां फुडाराक आमच्या फ्युचराक प्रॉब्लम. आमचे भुरगे आसतले फुडें ते कितें खातले कितें पियेतले डिपेंड हेचेर. ट्युरिजम बिगडत जायता कितें उदरगतूच ना. सो कोणेंय जिखून येवचें तेका हांव एकूच रिक्वेस्ट करता की तेणेन काम करचें रोड उदीक सप्लाय लोकांक दिवपाची लोकां खातीर करचें स्पेशली गोंयकारा खातीर. आयज BJP आसा काँग्रेस आसा आनी आरजीचो कॅन्डिडेट आसा सो मांद्रे मतदार कोणाक एडवांटेज आसा? म्हाका दिसता सगळे 50-50 आहा खंय. पात्रांव तुमचें नांव कितें बाबा? रमाकांत गुरुदास नायक. रमाकांत बाब लोकसभाचो आवाज कसो आसा? लोकसभेचो आसा आवाज बरो आहा. आमी वोटींग करतले. एडवांटेज कोणाक आसा ह्या सायडीच्यान मतदारसंघान? एडवांटेज म्हणजे आसा BJPकय आहा आनी काँग्रेसीकय आहा दोनाय पक्षांक आहा. आरजीक आसा हिंगा? आरजीकय आहा. आरजीकय बरो चान्स आहा. सो फाल्यां कोणी खासदार जिखून येवं ताणें तुमच्या खातीर कितें करचें? आमचें म्हणजे कितें आहा आमच्या भुरग्यांक कामाक लावपाक जाय. परत हांगा म्हणजे डेव्हलपमेंटाचें कसलें काम आहा कसलीं कामां आहा ती करपाक जाय. आनी मेन म्हणजे कितें आहा एका आमच्या भुरग्यांक कामाक लावपाक जाय. ही आमचो होप आहा. सो खासदार आतां कॅन्डिडेट कोण आहा तें नांव जाणा? BJPचो खासदार कॅन्डिडेट कोण तो? BJPचो श्रीपाद नायक भाऊ. काँग्रेसीचो रमाकांत खलप. आरजीचो सारको एक्झॅक्ट म्हाका खबर ना. तुमचं नाव कितें सर? माझं नाव वीरेंद्र गोविंद मांद्रेकर. वीरेंद्र बाब सद्याक लोकसभाचो आवाज कसो आसा? ह्या सध्या लोकसभा आवाज फक्त काँग्रेसच्या वाटेन आहा. कारण 25 वर्सां आमच्या आमदारांनी कितेंच करूंक ना. कांयच करूंक ना. फक्त ते आयुष हॉस्पिटल हाडलां आनी आयुष हॉस्पिटल हाडलां. एअरपोर्ट पयलींचें प्रोसिजर आसलें ते खूब वर्सांनी जालें पण नाही तेणी आयुष हॉस्पिटल हाडलां. एअरपोर्ट तेणी हाडूंक ना. तो पयलीं खूब लॉंग रुटाचो तो. सो फाल्यां कोणी खासदार जिखून येवं ताणें कितें करचें तुमच्या खातीर? आमच्या साठी मांद्र्यान व्हडली समस्या ती हॉस्पिटलाची. कित्याक इमर्जन्सी केसी खूब आसा शेतकरी खूब आहात हांगासर गांवांत ह्या आनी शेतकऱ्यांक रातचो पावसान कितें लागता खोरें कुदळ लागता कितें लागता आमकां पार्शे वचपाचें पडटा आनी थंय ते अवेलेबल नासतात.
सादेशें स्कॅनिंग करतलो जाल्यार आमकां म्हापसा वचपाचें पडटा मेंदूक आनी म्हापशें नासलें जाल्यार मागीर मेडिकलाक वचपाचें पडटा. मातसो जो लो हाय प्रेशर एटॅक येत तर आमकां म्हापसा व्हरतात आनी म्हापसासून तुका ते डायरेक्ट थंय धाडटात. हांगा कित्याक सुविधा ना हांगासर. सो आता सद्याक हिंगा आरबी आसा, BJP आसा आनी काँग्रेस आसा. हय पण आमी हे खेपे कित्याक कॅन्डिडेट असो जाय गोंयांतलो कॅन्डिडेट असो जावं नॉर्थाचो सावथाचो, कित्याक आमचो कॅन्डिडेटचो आवाज उठोवपाक जाय. म्हादोय न्हय ती आवाज उठोवंक ना कोणी, तेणी कितेंच करूंक ना. आयुष हॉस्पिटल ना, हांगा जायते भुरगे आसा, जायतीं देवळां आसा, जायते लोकांक कोणाकच कामाक लागूंक ना. एअरपोर्टाक केलो भायल्या लोकांक दिलो, आमकां कितें दिलें? कितें दिवंक ना. लोकसभाची चर्चा करता करता आमी मांद्रे मतदारसंघान पावलेले आसा आनी ह्या मांद्रे मतदारसंघान BJP तशें MGPचें कोलेशन आसलेल्या कारण BJPची हिंगा डेफिनेटली एडवांटेज दिसता. दो काँग्रेसाचो जो लोकसभाचो कॅन्डिडेट आसा तो ह्या मांद्रे मतदारसंघाचो, पूण हिंगा मांद्रे मतदारसंघान काँग्रेसाकूय आसा आनी RGकूय आसा. सो डेफिनेटली BJP हॅज अ एज इन मांद्रे मतदारसंघ. केन्झल रॉड्रिगीस, PODD न्यूज, पेंजीम, मांद्रे मतदारसंघ. लेखक गुरुदास शिवराम रेडकर हांच्या क्रांतीसूर्य ह्या बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या कार्याचेर आधारीत पुस्तकाचे विमोचन सुवाळो ज्योतिर्मय गोवा आणि समाजोन्नती संघटना गोवा हांच्या जोड पालवान आयोजित जालो. ह्या कार्यावळीक गोंय विधानसभेचे आदले उपसभापती आणि वरिष्ठ साहित्यीक शंभूभाऊ बांदेकर कार्यावळीचे अध्यक्ष म्हणून हजर आशिल्ले. तशेंच वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर ढगे हे मुखेल उलोवपी आणि रमेश गांवस हे मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. आयज सावन राज्यातल्या माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शाळांनी जल पखवाडा कार्यावळीक सुरवात जाल्या. दर वर्सा 16 ते 30 एप्रिल अशे 15 दीस उदक पंदरस म्हण मनयतात. कुर्टी फोंडेच्या श्री अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी केरी विजयादुर्गा तळ्याच्या वाठाराक भेट दिली. आमच्या जाणटेल्यांनी उदकाच्या संवर्धनाची केल्ली शास्त्रीय रचणूक अजून मेरेन कितली प्रभावी आसा हे प्राचार्य सुभाष शरण हांणी ह्या वेळार सांगले. मजगती राज्यातल्या सगळ्या शाळांनी जलशक्ती अभियानाखाला उदकाचे संवर्धन ह्या विशयाचेर कार्यावळी आंखच्यो अशें समग्र शिक्षा अभियानाच्या प्रकल्प संचालकांनी कळीत केला. कामगार आयुक्त आणि रोजगार कार्यालयान गोंय उष्णताय ल्हार कृती आराखडो 2024 संदर्भात कामगारांक खास करून उक्ताडार काम करपी कर्मचाऱ्यां खातीर निर्देश जारी केल्या. तांच्या भलायकेचेर वाडट्या उष्णतायेचो परिणाम जावचो न्हय हे खातीर प्रतिबंधात्मक उपाय करचे. तशेंच कामाचो वेळ बदलून दनपारां 12 ते सांजे 3 वरां मेरेन उक्ताडार काम करपाचे टाळचे अशे निर्देश दिल्यात. तशेंच काम करपाच्या सुवातेर पिवपाच्या उदकाची सोय करची अशें नमूद केलां. कामगार अधिकाऱ्यांनी अनौपचारीक क्षेत्रांत आणि वसणुकांनी खासा भलायकी शिबिरां आयोजीत करून कामगारांक उष्णताये विशीं फावो ते उपाय करपा खातीर जागृताय करची अशें सांगलां. आयज IPL क्रिकेट सर्तीन राजस्थान रॉयल्स हांचो खेळ कोलकाता नायट रायडर्स हांच्या आड इडन गार्डन खेळा मैदानाचेर जातलो. कोलकाता नायट रायडर्सान आतां मेरेन 5 मॅची खेळून तातूंतल्यो 4 मॅची जिखल्यात जाल्यार राजस्थान रॉयल्सान 6 मॅचींतल्यो 5 मॅची जिखल्यात. काल जाल्ल्या खेळांत सनरायझर्स हैदराबादान रॉयल चॅलेंजर्साक 25 धांवड्यांनी हारयले. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.6°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.4°C इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या भाजपाच्या लोकसभा उमेदवारांनी भरले उमेदवारी अर्ज. लोकांच्या भरघोस पाठिंब्याच्या आधारान दोनूय मतदारसंघांतल्यान जैतिवंत जावपाचो उक्तायलो विश्वास. इंडिया आघाडीक तेंको दिवपा खातीर RGPन घातिल्ल्यो अटी काँग्रेस पक्षान भायर आयल्यो. भाजपाच्या कसल्याच जाळ्यान इंडी आघाडी आडकुची ना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केलें स्पश्ट. भाजपा आड अपप्रचार करून दिशाभूल करपी विरोधकांचेर प्रधानमंत्र्यांनी केली खर टिका. बिहार तशेंच अस्तंत बंगालांत प्रचार सभांनी घेतलो वांटो. भाजपा, आम आदमी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षान जारी केल्यो उमेदवारांच्यो वळेऱ्यो. कामगार आयुक्त आणि रोजगार कार्यालयान वाडट्या उष्णतायेच्या फाटभुंयेर कामगारांक
जतनाय घेवपाचे जारी केल्या निर्देश. दनपारां 12 ते सांजे 3 वरां मजगतीं उक्ताडार काम करपाचें टाळचें अशी केल्या सुचोवणी. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.